हांव एच योगीश भट, मॅनेजिंग ट्रस्टी, सोमेश्वर ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರ್. ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲೆ कॅम्प ವೆಂಕಟರಮಣ देवस्थान मंगळूर आसतना आम्ही आमगेल्या कमिटीचे विनंती पत्र दवरनो स्वाम्या आमगेल्या गांवां येवन आमगेल्या देवस्थानां येवन आमगेल्या हनुमान देवस्थानाक शिलान्यासा खातीर हांगा कॅम्प आमकां दिवन आमगेल्या पेंटेन सकड जनाक हुट्ट मेळून आमी तुमगेले हांगा कॅम्पा वेळार शिलान्यासाक अनुकूल आनी अवकाश करून दिवका म्हणून सांगून निमगेल तशींची आमकां ह्या संदर्भार ह्या म्हयन्या 8 तारखेक स्वाम्या हरिद्वार आदकून मुंबई मुखांतर ह्या कोविड संदर्भार जालें आमगेले वयरी आमगेले पेंटे वयरी प्रिती दवरनो हांगा आयिल्ले आसा. तशींची परत 20 तारखेक हांगा शिलान्यास कार्यक्रम कशी स्वाम्यान सांगलां तशी नेरवेरसूच्याक आमी सकल सिद्धतेरी तयार जावन आसाची. ह्या संदर्भार आमी कोविड-19चे संकश्टार आसले तिकीनी आमी स्वाम्याले निर्देशन प्रकार कोविड-19 सकड मार्गदर्शी सूत्र पालन करतची कसल्याक म्हणून सांगून तरी जालें स्वाम्याल कॅम्प म्हळ्यार कुठले आमी सकड कडेन जनजंगूळ पळयत जाल्यार हें आमकां परिज्ञान आसून हाजे विशीं आमी अत्यंत आस्तेरी प्रतिनित्य 1-2 सेवा मात्र जावत तशी की कोण हांगा भेटी दिताची सेवे खातीर तांणी संपूर्ण वॅक्सिनेशन दावनूच येवची तशी वातावरण निर्माण केलां. तें आमकां खंडीत एक हेग्गळिके विशय म्हणून सांगेत कसल्याक म्हणून सांगलें तरी जालें कशी मोव आशिल्ले कडेन सकड मुयेनी वयन ओट जाता तशी स्वाम्याल उपस्थित खंय आसता तशी जनपद खंय दुखून येवचें सहज आनी सामान्य अशें आसलें तिकीनी आमगेले आडळित मंडळी कोविडाचें मार्गदर्शी कसन आसता सूत्र तें आमी प्रामाणीक जावन तें मेनटेन करच्याक आमी प्रयत्न केला. ह्या संदर्भात हांव विशेश जावन सांगच्या इच्छा पावता कसं नाही म्हणून सांगलें तरी जालें आमगेले सोमेश्वर म्हणचे हे घाट सकाळचे डाऊन आशिल्ले तसली परिस्थिती आसा. हांगाचे गरवंदाचे संख्या पळयली तिकीनी आमी डाऊनार आसाची जाल्यार आमी ह्या डाऊन परिस्थिती आसली तिकीनी ह्या लॉकडावनाचे संदर्भार आमगेल्या देवस्थानांत स्वाम्याल कॅम्प मेळ्ळो आमी स्वाम्याल कॅम्पा वट्ट लॉक जालें स्वाम्याले सत्संगा वट्ट लॉक जालें मठाचे संबंधाक लॉक जालें हें आमगेलें भाग्य न्ही अशी आनी विंगड खंयचेय विशय साध्य ना म्हणून आमी सांगच्याक खुशी पावताची. कसल्याक म्हणून सांगलें तरी जालें फुडली वर्साय हेच टायमार आमगेल्या देवस्थानाक स्वाम्यान अत्यंत प्रितीर कशी कॅम्प दिलां की तशींच ह्या संदर्भांत कोविडांत हेच समयांत समेत आमकां स्वाम्याल कॅम्प मेळ्ळें खंडीत आमगेलें योगभाग्य म्हणून सांगच्याक खंडीत हांव मस्त खूश पावता. सोमेश्वर तसले हे सान पेंटांत स्वाम्यान आमकां विशेष अनुग्रह दिवन आमगेले वयर विशेष प्रिती दवरनो हांगा इतले दिवस आमगेले कॅम्पांत आमकां अनुमती दिवन आशिल्लें म्हणून सांगलें तरी जालें तें भविश्या ताजी खुशी वर्णनातीत म्हणून हांव ह्या संदर्भार आमगेले समस्त पेंटे जना परदावन सांगच्याक इच्छा पावता.
तशींची ह्या संदर्भारी हांव ह्या चॅनला मुखांतर वांटून घेवच्या इच्छीक पावता की आमगेल्या ह्या देवस्थानांतून आमी एक जिर्णोद्धार कार्यक्रम कसन एक कंकेर आसा ते आमी धरलं घेवन गेले आसा. प्रथम हंत जावन आमी हनुमंता देवस्थानाचे जिर्णोद्धार, मुकांबिकेचे महालक्ष्मीचे देवळाचे जीर्णोद्धार, तशींची हांगाचे अर्चक वर्ग कोण आसाची तांगेल खातीर चारी वास्तव्यार रावच्याक ग्रह, तशींची भायर दुखून आमगेल कुळावी विशेष संदर्भारी विशेष जावन सांगचे तरी जाल्यार कार्तोपीन टायमारी तांकां हांगा रावच्याक वेवस्था करता आसतना आमगेले धर्म आनी कर्तव्य म्हूण लेखून अर्चकालय वास्तवीक कसो आसा ताजे वयरी एक 6 रूम्स तांकां रावच्याक. तशींची ताजे मुखारसून जालें की आमी प्रति हंत जावन सांगचे तरी जालें की रथा कोडके, ऑफिस, होमकुंड, तशींची हॉल आशिल्लें कसन हॉल आसा तांतूं एक ऑल्ट्रेशन करून एक सुव्यवस्थीत हॉल, तशींची हॉला वयरी स्वाम्याल कॅम्पाक समजावन अनुकूल जावची तशी, सक्कड जनाक स्वाम्याल सिब्बंदीक अनुकूल जावची तशी आमी तांगेले वास्तव्याक पूरक जावन आमगेले कसन जिर्णोद्धार कार्यक्रम आसा ताका आमी जोडण करता म्हणून मना लेखला. तशी प्राथमीक हंत जावन परत 20 तारखेक सिंहलग्नांत 10:55 स्वाम्याले दिव्य अमृत हस्तांत शिलान्यास कार्यक्रम जावचे आसा. कोविडा निमित्त सक्कड जनाक खंडीत ह्या समारंभात पालगडूंक जायना म्हणजे एक विशय सती जालें की प्रति एक कुळावी कोण आसा की समाज बांधव कोण आसा थंय आशिल्ले कडेनच आमगेले जिर्णोद्धार कार्यक्रमाचे एक प्रथम हंत कसन आसा. तुमगेलें मन आमगेलो आसता, तुमगेलें मन निरंतर आमगेले जिर्णोद्धारा प्रति हंतांत आमगेलो आसता म्हणून सांगचे विश्वास आनी नंबिके आमकां आसा. केन्ना ताई देवाले अनुग्रह स्वाम्याले आशिर्वाद निरंतर जावन आमकां आसता. तशींची हे आमगेले विशेष जावन सोमेश्वर पेंटे वयरी आमगेले देवळा वयरी आमगेले प्रति एक हंता कार्यक्रमा वयरी स्वाम्याले आशिर्वाद मात्र न्ही मार्गदर्शन समेत आमकां भविष्या हांगा कितले उणे पेंटेची घरवंद आसले की न्ही आमकां कसलेय कार्यक्रम आसले की न्ही करचे तसलें आमकां धैर्य विश्वास देवाल निमित्त स्वाम्याल निमित्त आमकां मेळ्ळेलें आसा. ह्या संदर्भार हांव इतलें सांगचें आमगेले मुखारचे जिर्णोद्धार हंत कसन आसा परो की परां जावचे 20 तारखे शिलान्यास कार्यक्रमा मुखेन कसन प्रारंभ जाता कार्यक्रम हे सक्कड कार्यक्रम हक्का समाज बांधवाले उपस्थितीन जालें की न्ही तुमगेले मन म्हणचे कसन आसा तें आमगेलो आस म्हणचे एक विश्वास आमी लेखताची. तशींची देवाले अनुग्रह स्वाम्याले आशिर्वाद मार्गदर्शन मुखांतर आमी खंडीत आमी मना कसन लेखला तें हांगा भितर बशिल्लो देव समेत आमकां ताका प्रचोदन दिता. तशींची परा 20 तारखेक कसने आत्त बालालयांत बशिल्लो हनुमंत आसा तागेल समेत शक्ती आमगेले मनाक देहाक पेट्टेक सक्कड जनाक आस फाटीबलाक म्हूण सांगतची म्हगेले 2 उतराक हांगा राबयता. तशींची ह्या संदर्भार विशेष जावन असल एक कार्यक्रमाक आमी कसन जाता म्हूण सांगल्यार कार्यक्रम सक्कड कडेन मस्त वेळ निरंतर जाता आसता जाल्यार जनपदाक समाजाक स्पंदन करून पावत तसन कार्यक्रम आजी करताची म्हणून सांगलें तरी जाल्यार आमगेले समाजाचे ते खंडीत यूथ ऑफ GSP. यूथ ऑफ GSP म्हणजे अर्थ मस्त वर्स दुखून आमगेले GSP कसं कसलें काम जाता आसा कसं कसलें चटवटीक जाता आसा तशी आमगेले सगळे समाजाक तांकां एक बांधव्याचे कोंडी गट्टी करच्याक कारण जालां म्हणून सांगलें तरी जाल्यार हें आत्तां काळाचें खंडीत अगत्य जावन आशिल्लें कसन चॅनल म्हणून सांगलें तरी जाल्यार यूथ ऑफ GSP. त्या निमित्त ह्या संदर्भार आमगेले समाजाक निरंतर ಒಟ್ಟು करता आसलें समाजा वयर एक क्षकिरण म्हणून कसन सांगयत
तशींची फोकस म्हणून कसं सांगेत तें पुराय आमगेल्या समाजाक दिता अशें, आमगेल्या समाजा बग्गे सांगता अशें, आमगेल्या समाजाचें पसरण निरंतर करता अशें यूथ ऑफ GSB कसन तांकां सगळे जाणांक हांव ह्या संदर्भांत देवळा चड जावन नमो नमः म्हणून सांगता जी म्हगेले एक 2 उतराक मुक्ताय करता.